तुम्ही जाणा 2 दीस पयलीं एक ड्रावनींग केस कोणाकल्या आमगे एकल्या मनशाक बांयत मेळ्ळलो पूण तेजो सस्पेक्ट आसलो तेका मान बांयत उडयलो म्हूण पूण आतां काल राती तेजो पोस्टमॉर्टम केला पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तेजो ड्रावनींग म्हूण मेळ्ळा पूण जेन्ना ड्रावनींग रिपोर्ट मेळ्ळो आनी आज पुलीस येयल्ले स्टेटमेंट घेवपाक आनी आमी पुलिसाक सांगला की ही ड्रावनींग केस न्हू आनी सगळो लोक हांगा थोडो लोक गेला घरा थोडो लोक म्हणटा मानपा रेडी नाय ही ड्रावनींग केस न्हू सारकें मरे सो आतां आमी कितें सांगलें पुलिसींक हे केस तुमी थांबोवची न्हू ताका हांव जाणा तुमचे कडेन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मेळ्ळो आसतलो ड्यू टू ड्रावनींग ताका बांयत उडयलो पूण लोक पडींग रावता तो सगळो जाणा हो ड्रावनींग न्हू ताका बांदिला आनी उदकांत उडयला सस्पेक्टान नांव दिलें आनी हें जायत आहा सो हांव मागता एज अ सरपंच हांवूय बरयता कलेक्टराक हें मातशें इन्वेस्टिगेट करचें आनी हांव मागता एसपी कडेन डू नॉट क्लोज दिस केस बिकॉज ऑफ report from as post-mortem it is for drowning. This thing was done, incident was on 5th. 5 तारखे incident झाला तो drowning म्हणून झाला that we don't admit because he cannot jump and drown in the well. That is completely, this is not correct. And moreover, आता तो म्हणटा की drowning जावन as per the report it म्हणटा drowning जावन उदक उडून गेला आनी मेला आतां मनीस ड्रावनींग जावन मेल जाल्यार विथीन द पिरियड ऑफ 5 or 6 hours वयर येवपाक शकना पर्सन ड्रावनींग जाता तो भितर येता आनी भितर घांसमाक रावता आनी एटलिस्ट वेट फॉर 12 to 24 hours आनी मागीर वयर सोता वयर आसलो हाव ही डायड बाय ड्रावनींग सो इट इज नॉट